नमस्कार, हांव सोनाली तुमच्या मुखार घेवन येयला एक लेखाचें नांव जावन आसा इंद्रदेवा कितें हें. इंद्रदेवा, आमच्या मनांनी बसलेलो तूं खंयचो? मनांतलो प्रश्न जाप दितलो. भुरग्यांनो सांगात, पावसाची सुरवात केन्ना जाता? जाप येतली जून म्हयन्यांत. जाप सारकी आसा. पावस असो पडत आयला आनी भुरग्यांक पुस्तकान बी ही शिकवण मेळ्ळ्या. पूण हालींसरा पावसांत तुवें नेम बदलपाक सुरवात केल्यात. जितें जागे उदाहरण म्हळ्यार हो माया म्हयनो. हें खरें की गरमेन इतलो धुमाकूळ घातला की आमी म्हणटात, शी बाबा कितली ही गरमी, नाक काशवड करता. मातशें भायर सर, घामान भरतात. पुरो सायबा, पावसा बाबा बेगीन पड मातसो, थंडाय मातशी पसरुनी. आनी खरेंच ह्या पावसांत तुवें आमचें आयकलें. हें आमकां वातावरण दाखयता. तुमचो पुरुमेत आनी तुमी, तुमचीं घरां आनी तुमी, तुमचीं कामां आनी तुमी, अशें म्हणत इंद्रदेवा तथास्तु म्हणून तुवें प्रस्थान केलें. कितें हें, आयलो तो आयलो असो रे सायबा. आमीच चुकले. कशें म्हणून प्रश्न विचारप म्हळ्यार आमकांच लज थंय. चुकलें आमचें. रस्ते, ती फोंडकुलां, सगळें कितें ती कामां करूंक आमकां वेळूच मेळ्ळो ना रे पापया. गरमेन जिवाचे हाल जाता म्हूण उलो मारलो. कितले तरी वर्सांची झाडां बी मुळा सकट उडयली मरे सायबा. उडयली ती उडयली, पूण कितली ही नाशाडी जाली, जिवितहानी बी जाली. आमकां तांचेर नजर घालूंक वेळूच ना. तूं सांग पावसा, अशें करप? बुडले रे आमी, बुडले. गाडयो व्हांवून गेल्यो. कितें? आमचेंच चुकलें. आमी चुकलें कळ्ळें म्हूण आमकां हे त्रास. पयलींच आमी विटिल्लीं, तुवें आनीक विटयलें. चुकी सुदारूंक वेळ दी आतां. आजून भुरग्याचे रेनकोट, सत्र्यो, पुस्तकां हाडपाची आसा. वेळ दितलो न्हय. पुरुमेत बी करपाचोय उरला. तूं जून म्हयन्यांतच बरो. कितें मातसो थांबतो म्हणटा? बरें बाबा इंद्र, पावलो रे तूं आमकां. पूण पावसा आमचें सैम फुलोवंक जाय. परत यो, पूण नेम पाळ बाबा. आमी त्यो गाडयो चलोवपाचे नेम पाळत म्हणटा. बरें बाबा, सांगता सगळ्यांक. तूं आयक. लोक आयकता जाल्यार पळयता. म्हजें आयकुपी कोण हांगा, पूण जागृत करता. बरें, देव बरें करूं.